कवळे शांतादुर्गा देवस्थाना सामकार उबारिल्लो कोयर प्रकल्प हो बेकायदेशीर आसा। फाटल्या 1 वर्सा सावन ह्या प्रकल्पाच्या आवारांत उडयिल्ल्या कोयराक घाण वास मारता। तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर सुमार 60 लाख रुपया खर्च करून हाडिल्ले कोयर वेगळे करपाचें यंत्र लेगीत धुल्ल खायत बसना। देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून हे बेकायदेशीर रितीन चलपी कोयराचे प्रकल्प बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कवळे पंचायतीच्या मुखार हांगा तांची MRF शेड म्हणून ते म्हणटा अशी फाटल्या वर्सा 1 वर्स जालें ते शेड उक्तावण केल्या मागीर आयज तुमी पळोवपाक शकता ही हांगा परिस्थिती जाल्ली आहा तेन्ना तेंच्यांनी 60 लाख रुपयाचें मशिनां हाडून हांगा बरो सेटअप केल्लो ते सुद्दां इल्लिगल स्ट्रक्चरान तेंच्यांनी घातलेलें तरी सुद्दां आमी कोणाचें तरी बरें जातलें म्हणजे क्लीन जातली एरिया म्हणून आमी ओगी रावल्ले पूण आयज तेंच्यांनी परत तीच घाण केल्ली आसा। वर्सभर आमी हें सगळें सहन करता पण तेंच्यांनी आमकां अजून पर्यंत कांयच तेच्या बद्दल आउटपूट दिवना। मागीर ती सांगताली आमकां की आमी शिफ्ट करतले म्हणून पूण तरी सुद्दां तेंच्या कडेन तें जायना। हीच तेंच्यांनी घाण करून दवरला। आतां पळोवपाक शकता तुमी 3-4 दीस जाले पावस सुरू जाला तेच्या मागीर अशें सगळे पळय सगळ्यान हांगा कटक्यो पडला डबे पडला तेच्या भितर उदक साठटा आनी जराळी जाता। आमकां सद्या भरपूर जराळींचो प्रॉब्लेम जाता हांगा आनी घाणींनी हांगा रावपाचें न्ही। आमी कितल्या फावटी तांकां सांगलें सायडीनी स्कुलां आसा रेजिडेन्शियल एरिया आसा पूण तेंच्यांनी आमचें केन्नाच आयकुना। आमचेर तेंच्यांनी बळजबरीन हो प्लांट आमच्या कपार घातलेलो आसा। कितले लाखाचो टोटल? 60-70 लाखाचे तेंच्यांनी तेन्ना मशीन हाडलेलें प्लस तेंच्यांनी ती पावडर घालपा खातीर ते प्रोसेस करपा खातीर जे कितें पावडर हाडलेली मायक्रोब्स म्हणटा तेका तेजेर आमी इन्वेस्टिगेट म्हणजे आमी तेजेर लेटर घातलेलें आनी आमी तेजेर काडलेलें RTI अंडर। तेतूंतल्यान आमकां कळयलें की तेंच्यांनी कितले तरी 1600 बॅगांची ऑर्डर दिल्ली पूण तांकां थोडीच कितें तरी बॅगां पावली पूण ती सुद्दां डेट जाल्लें मटेरियल आसलें त्या खातीर तांचो प्लांट हो फुकट गेलो आनी तेंचें सगळें तें फुटून बिटून सगळ्याक भायर पडलेलें तेन्ना म्हणून ही सगळी आतां परिस्थिती जाल्ली आसा। 60 लाख उदकान गेले म्हणपाचें? 60 लाख सगळे हे वेस्ट जाल्ले आसा। हे सगळे लोकांचे आमचे पयशे अशा तरेन हे वेस्ट करताय पंचायत आमची। जावन 1 वर्स जालें प्लांट काय 1 दीस चल्लो ना तो प्लांट फेल जालो। त्याच्या नंतर आमी इलेक्शन म्हणजे नवीन पंचायत मंडळ येयल्या आमकां आश्वासन मेळ्ळें की आमी हो प्लांट शिफ्ट करता म्हणून पूण तेजेर अशें कितें तरी आउटपूट जाय असो अजून पर्यंत कांयच खंयचोय डिसिजन जाल्लो ना किंवा तेजे बद्दल प्रोसेस जाल्लो ना। आमकां डेली आमी हो जवळ जवळ 2-3 वर्सां सामको हेने आवाज उठयता 1 वर्स जालें तरी सुद्दां उठयता पूण तेतून अजून पर्यंत हो शिफ्टिंग करपा बद्दल एक कितें तरी एक कॉन्क्रीट आउटपूट अशें अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना। आणि आमी वेळोवेळी आमी हांकां याद करून दिताले की पावस पडल्या नंतर अशा तरेन हांगा उदक भरतकीर कितें जातलें हांगा दार ना कितें बंद करपा खातीर तेंचे कडेन कांय सोय ना। सकाळच्या वेळार येयलेल्या भटकी गुरां 15-20 भितर बसली आसता। आमी लोकांक सांगप की भटक्या गुरांक प्लास्टीक खावं जायना हें जायना ती ह्या प्लास्टिकाचेर जगतात। दुसरे गजाल म्हणल्यार हें उगडें आसल्या कारणान वावजर मारल्या नंतर उदक भितर गेल्या नंतर जराळी जाता। अशाच तरेन जराळी जाल्ली आसा की गांवकर प्रत्येक तुमी जर विचारलें प्रत्येकाक अशा तरेन जराळीचे पयरस जाल्ली आसा की हो आमच्या आरोग्याक खरं म्हणल्यार धोको आसा। आमी वेळोवेळी ह्या बद्दल सांगितलें तरी सुद्दां अजून पर्यंत हें शिफ्टिंग करच्या बद्दल हेच्या बद्दल कांयच जाल्लें ना। तुमी भितर पळोवपाक शकता की आतां सुद्दां थंय गाय भितर एक आसा त्या भितर जर तुमी 5 मिनटां रावले जाल्यार तुमकां जळारी आनी हेजे कितली पयरस जाल्या ही कळटा आसतली। आमकां हो प्लांट इल्लिगल आसा तेका कांय अप्रुवल ना आनी कलेक्शन करना किंवा शेड ना जाल्यार तांकां फायन पडटा। तुमकां खबर आसतलें बाकीच्या पंचायतींक लाखांनी रुपया फायन सुद्दां मारली म्हणून तेंच्यांनी फायन पडपाक जायना म्हणून तात्पुरतें कितें तरी हांगा उबें करून दवरलेलें आसा जेका तेंच्या म्हणजे लूपहोल कायद्यान हो लूपहोल सांगपाक गेल्यार। आमकां आमची मागणी खरें म्हणजे अशी आसा की कोर्टान हेजी स्वेच्छा दखल घेवची आनी हेजेर एक्झॅक्ट कितें एन्क्वायरी आसा ती बसोवची आनी कायदेशीर कारवाई कितें आसा ती करची।